नमस्कार आणि येवकार तुमका मंथन मतदारसंघाचे हे कार्यावळीन. आज आम्ही पावल्यात पिरवळ मतदारसंघात. पिरवळ मतदारसंघात सध्या आमदार आसात बाब गोविंद गावडे. गेले इलेक्शनाक ते अपक्ष म्हणून निवडून आयिल्ले, पूण ह्या इलेक्शनाक ते भाजपाचे अधिकृत उमेदवार आसात. तांकां कॉम्पिटिशन दिवपी म्हळ्यार तांच्या आड उबे रावपी आसात मोगोचे बाब दीपक ढवळीकार, त्या भायर भाजपातलेच पूण आतां अपक्ष म्हणून राविल्ले संदीप निगळे, त्या भायर हांगा आपाचेय उमेदवार आसात, हांगा आरजीचेय उमेदवार आसात आनी हेर अपक्ष उमेदवारय आसात. ह्या मतदारसंघात आमी आयज मेळटले हांगाच्या मतदारांक जाणा जावन घेतले तांच्या मनात कितें आसा. मतदारांक आपल्या आमदारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसात, तांकां बदल जाय काय तोच आमदार परत आयिल्लो जाय. चलात तर उलोवया आमी हांगाच्या नागरिकां वांगडा. आमी आसात माडापय गांवांत. माडापय हो गांव पिरवळ मतदारसंघाचो एक वांटो. जाणा जावन घेवया हांगाच्या मतदाराक कितें दिसता. म्हाका सांगात, आतां निवडणुको जावपाच्यो आसा, बेगीन आसा येवपाच्यो. हांगाचो जो आमदार येतलो, अजून कोण तुमी निवडून दिवना, पण त्या आमदारा कडल्यान तुमकां कितें अपेक्षा आसा? आमकां म्हणजे कांय ना अपेक्षा, आमी कांय मागूंक ना तेकडे सद्या. आमी कांय मागूंक ना. सध्या जो आमदार आसा ताणें बरे भशेन काम केलां सध्या, काय तुमकां हांगा बदल जाय? आतां बदल करुया म्हणटा थोडे न्हू. हय, तो हांगा गोविंद गावडो आहा न्हू, आनी आमचो हो ढवळेकार. हे दोन उमेदवार तुका हांगचे सारखे म्हणजे गट कशे दिसता? ह्या दोगां भितरलो कोणी येवं शकता अशें दिसता काय? कोण येतलोच न्हू, दोगा भितरलो एक कोण येतलो. हय, पूण तुका दिसता ह्या मतदारसंघात लोकांची कामां जाल्यांत, जनतेचे प्रश्न सुटावे जाल्यात? करता न्हू आतां तो. आतां कोणा गोविंद गावड्यान कोणा कामां लायले हांगा, लायल्या कोणाक शिरीषा बी लायल्या गव्हर्मेंटच्या. पूण गरिबांक अश्यो ज्यो स्किमी आसा, सरकाराच्यो येवजणी आसा, आमकां दाखयता ते, आमकां दाखयता खंय ते, आमकां अशें दाखयता ते. खंयचोय आमदार असल्यार तीच परिस्थिती काय? तीच मागीर आमच्या आतां येतले ते, मागीर खंय येता आमच्या फुड्यान, मागीर येना न्हू आमच्या फुड्यान ते. पूण तुका दिसता हाजेर कितें उपाय आसूं शकता ताका तुमचे कडेन येवपा खातीर? उपाय म्हणजे आमी कितें, आमी खंय वयता तेंचे कडेन, वचना न्हू. पूण तुका दिसता हाजे पेक्षा बरी कामां जावंक शकतालीं लोकांची? हय जातली. आतां दोगा भितर कोणी एकलो येतलोच न्हू तो. रावल्या खूब जाण हांगा, रावल्या खूब जाण. ती वयली आमची रावल्या न्ही, चेपे बी दिल्या पळय तेंच्यांनी आमकां. सो तुमचे कडेन प्रचाराक बाकीचे सगळे येवन गेले? ना, येवंक ना अजून सद्या, येवंक ना. आतां पोस्ट मारता येयन हांगा, पोस्ट मारता सगळे ते. आमी आसा हांगा माशेलान बाजारांत उबे आनी आमचे आसा गोंयकार इश्ट सगळे. म्हाका पळयले बरोबर तांकां दिसलें की कोणा तरी प्रचाराची गाडी आयल्या आनी कोण तरी कितें तरी वाटपाक आयल्या. पूण आमी आयल्या गोमंतक टीव्हींतल्यान जाणा जावन घेवपाक की गेल्या 5 वर्सां भितर ह्या मतदारसंघात कितें घडलां आनी कितें घडूं ना. तुमकां दिसता ह्या मतदारसंघात विकास जाला गेल्या 5 वर्सां? थोडं झाला, थोडं जावकू ना काय. म्हणजे विकास म्हणजे तुमची अपेक्षा कितें आशिल्ली? आमची अपेक्षा म्हणजे आमकां 2 म्हयने बंद दवरले न्हू घराडे बसून दवरले. ते 5-5 हजार आमकां दिवकूच ना. 2 आमकां फॉर्मां भरली आमी, 2 ती पिड्यार. अशें कितें करपाचें आमी, कशें पोट भरपाचें? आमचें फक्त हेच जिवन. पायलट म्हणजे तुमी जाणा विस्वासाचे सामके. ताका लागून आमी पळया. पूण हे तुमकां सरकाराच्यो येवजणी सरकारान कितें कितें डिक्लेअर केल्ल्यो, तुमकां कांयच मेळना. म्हाका सांग, हांगच्या आमदारान तुमच्या खातीर कितें प्रयत्न केले? ना, कांयच करूं ना. सो तुमकां दिसता ह्या फावट म्हणजे तुमचे प्रश्न आसात ते तुमचे स्पेसिफीक पायलटाचे प्रश्न आसा, पूण हांगचे जनतेचे जे प्रश्न आसा म्हणजे हांगाची उदरगतीची कामां जावं. पायलट हांगा 34 कुटुंबां आमी बेकार. कळ्ळें? मेन ते 30 पायलट आमी 2-2 म्हयने काडल्या घरा कडेन. आमकां कोणी कितें दिलां? आमचे आयकूनच घेवपाक तयार ना ते. पूण तुमकां कितें म्हणटा?
पूण आतां ना कांच करिना. पूण तुका दिसता जर समजा तुमी फुडल्या फावट आमदार बदललो जाल्यार परिस्थितीन कितें बदल जातलो? जातलो म्हाजें पण सांगूंक जाय. सो हांगा जोर कोणाचो आसा ह्या मतदारसंघात? हांव सांगूंक शकना तशें, पूण गोविंदाची आनी दिपकाची दोगां भितर फायट आहा. ओके, तिसरो निगळे आसा ताजे कितें प्रभाव आसा? ना काय आयडिया ना त्या बद्दल आमकां आयडिया काय ना. सो सध्या प्रभाव आसा म्हणजे हांगा प्रचार नेटान चल्ला दोगांचोच. दोगांचोच दीपक ढवळकर आणि गोविंद गावडे. लोकांचो हांगा मतदारसंघा भितर असो मूड कितें आसा? बदल करपाचो आसा काय ते? आमी मनान घालूंक शकना, मनांचे काडूंक शकना कोणाक वोट करीत ते. आमकां तोंडार एक सांगता आनी फाटल्यान मागीर आपणाक जाय तें करता. म्हणजे परिस्थिती जाणून घेवपाक शकत ना. पूण चित्र अशें स्पश्ट ना कोण येतलो बी तशें. म्हाका सांगात, सध्या इलेक्शनाचो बोवाळ चालू आसा, तुमच्या मतदारसंघात कितें हवा आसा? म्हाका दिसता हें इलेक्शन गोंयान एक वेगळें इलेक्शन जातलें अशें म्हाका तरी दिसता. कारण आयज तुमी पळयलां फाटल्या 5 वर्सांक कितें जालें तें. त्या हेतून मतदार असो आसा, हुशार जाल्लो आसा आनी सामको कांयच सायलंट आसा सारको मतदार. एकदम शांत आसा मतदार. कांयच कळोवंक दिना कोणाक कितें बाबा. आमी हांगा बाजारान आसल्या कारणान आमी सहज ओपिनियन कोणाचें घेता जावं बाबा कितें करुया, राव म्हणटा ते मातशें पळोवया, विचार करुया. म्हणटूच आयज मतदार हो खूब हुशार जाल्लो आसा आनी गोंयाच्या दृश्टीन हें अंदूचें जें इलेक्शन आसा तें खूब म्हत्वाचें आसा. तुमच्या मतदारसंघात तुका दिसता गेल्या 5 वर्सां भितर उदरगतीची कामां, लोकांची कामां, लोकोपयोगी कामां जाली? हय, कामां जाल्या पूण आतां कशें आसा तें मतदान कशें जाता जावं मतदार कितें धरता हेजेर सगळें आसता. कामां जाल्लीं आसा हांगा, थोडो फार डेवलपमेंटूय जाल्लो आसा. पण लास्ट कशें आसा आतां लोकांचो मनान कितें आसा हें कळना. म्हणटकूच प्रिडिक्ट करप व्हेरी डिफिकल्ट जाता. म्हणटकूच आतां कशें आहा सगळे रावल्या इलेक्शनान ते आपल्या परीन प्रयत्न चालू आहा तेंचे कॅनवन्सी करप, लोकांक पटोवन दिवप. पूण आतां लोक कशें कितें करता ते सो लोक उक्तेपणान सांगिना आपूण कितें ना हाचे पयलीं सांगताले, उलयताले. हय, हेज्या पयलीं तरी दिसताले लोक न्ही कोणा वांगडा अशें तशें. आयज तसो लोक भायर सरना सट्ट करून आनी लोक सांगिना, लोक उलयना. हांवें तुमकां सांगलें न्ही, हांव जर कोणाकूय विचारीत न्ही बाबा कितें करुया जावं कशें आसा सिच्युएशन, राव म्हणटा ते मातशें कळटलें, पळोवया, रावुया अशें. म्हणजे लोकांचे व्ह्यूज आनी लोक आतां इतको हुशार जाल्लो आसा आमी मुश्कील वळखुपाक कशें कितें कोणाचें आयडिया. ओके, तर ओवरऑल चित्र दिसता की मतदार स्पश्टपणान आपल्याचें जें मनान कितें आसा तें उक्तावन दाखोवंक तयार ना. तो ओग्गी आसा आनी ओग्गी आसा हाजो अर्थ तुका दिसता ताका बदल जाय काय ताका तेच जाय? ना आतां लोक म्हाका दिसता सगळो मतदार अभ्यास करता राजकारणाचो. कारण राजकारण अशें पयलीं केन्ना जाय नाशिल्लें की बाबा इलेक्शनाक रावलो बाबा लोक बिंदास वयताले, फिरताले, भोंवताले तेज्या वांगडा. पूण आयज प्रत्येक मतदार आसा तो अभ्यास करता राजकारणा बद्दल. सकाळीं फुडें उठून पेपर पळयता कित्याक आयज सिच्युएशन प्रत्येक दीस वेगळें वेगळें आसता. म्हणटून हें इलेक्शन गोंयच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आसा. सो तुका दिसता की मतदारां भितर एक वेगळे तरेची जागृताय आयल्या ह्या इलेक्शना वेळार, आनी हें लोकशाही खातीर बरें काय वायट? ना हें एकदम इम्पॉर्टंट आसा. आनी हांव म्हणटा हांगाच अशें न्ही, सगळे गोंयभर मतदार जागृत जाल्लो आसा, जागो जाल्लो आसा. आनी तेंचो अभ्यासूय चालू आसा बाबा कशें करीत जाल्यार कितें जातलें, कोणाक हाडपाचो, कोणाक निवडून दिवपाचो, फुडें सरकार कोण घडयतलो हेजेर सामको म्हणजे अभ्यासपूर्वक आतां मतदार जाल्लो आसा. आनी ह्यान फुडें म्हाका दिसता कोणें तरी ग्रांटेड घेवपाचें ना राजकारणांत की बाबा आपूण उबो रावला आपुणूच निवडून येतलो म्हणून. म्हणटकूच आयचो मतदार खूब हुशार आसा. आनी हांव गोंयच्या दृश्टीन मतदान हें खूब म्हत्वाचें आसा म्हणून आमकां. बाय पळय, वेंचणुको लागीं पावल्या. हांगा आतां तुमी मत दिवपाचें आहा 14 तारखेक. तुका मत दिवच्या पयलीं तुज्या तकलेन कितें आसतलें? तुज्या आमदारा कडल्यान अपेक्षा कितें आहा? अपेक्षा म्हणजे आमचे काही रस्ते आसा ते बरे जाल्ले ना, ते मातशे जावपाचे. आनी आमचे भुरगे बी आसा पळय यूथ आसा तांकां खंय तरी कामाचें मातशें पळोवचें. गव्हर्मेंट सर्वीस सुद्दां जर कमी आसली जाल्यार प्रायवेट सॅक्टरान तरी तेंच्यांनी तांकां खंय तरी मातशें पळोवचें. कित्याक हो निमाणें कोण निवड येता त्या प्रतिनिधीचें हें आसता की ह्या भुरग्यांक खंय तरी मातशें टेकोवपाचें.
कामाचे बाबतीन अशें म्हण. पूण तुका दिसता बेकारी वाडल्या गेल्या 5 वर्सांक आनी भुरग्यांक कामां ना आनी भुरगे बेकार भोंवतात. भरपूर भुरगे अशे शिकलेले आसा, इंजिनियर जाल्ले आसा, बरे पोस्टार म्हणजे शिकोन वचपाचे. पूण आयज अशी परिस्थिती जाल्या की खरे जॉबाक आसलेले मनीस, जॉबाक आसलेले तेंचे आतां एक समज कमी एजीर जॉब आसा जाल्यार तेंकां थंयचे निकळून बऱ्या जॉबाक गेल्ले आसा. कारण तेंकां अशी तो पोस्ट आसा तो सुटेबल आसा, तरी सुद्दां तेंकां थंयचे काडले आनी गव्हर्मेंट हितूर घातल्या, परत दुसऱ्या सॅक्टरान कसल्या तरी हितूर घातलेले आसा. ते तशें जावचें न्हू. जें कोणाक पळय खरें मेळोंक जाय आनी बरो शिकोन आसा तेंकांच ते मेळोंक जाय अशें. तुका दिसता हांगा मतदारसंघात सगळे मतदार तुमचे जे आसात ते तुमचे आमदाराच्या कामाचेर खूश आसात, सगळे सॅटिस्फायड आसात? पळय प्रत्येकाचें कितें आसा वेगळें वेगळें. जरी आमदार कितलें काम जरी केलो करताच ना अशें न्हू, प्रत्येक जो निवडून येता तो काम करतात. पूण खंय तरी कितें तरी काम आसता. थोडे तो कितें करता, थोडे कडेन थोड्या वार्डांक मातशें वेगळे पद्दतीन हें करता, थोड्या वेळार तशें ना. निवडून सुद्दां येयलो जाल्यार तूं सगळ्यांचो मनीस, तेन्ना तें सगळ्या वार्डांनी जावं हितूर पळोवन तें करचें पडटा काम. ह्या मतदानान जावन म्हणजे आतां फुडली निवडणूक जावन तुका दिसता हांगा कितें तरी बदल घडटलो काय तोच आमदार परतो येतलो? पळय बदल घडोवंक जाय. ह्या हितूरूच लोक तेंकां मतां मारतले म्हणून तेणें कशें तरी आपली एक ह्या हेजो आपूण मंत्री जातलो फुडें आनी जावं आमदार ह्या नात्यान तेणें सगळ्यांचें काम करूंक जाय आनी आपलें कितें तरी बरें हें करून दाखोवंक जाय. आतां तुमी तर मत मारतली, तुमी इतली वर्सां आतां मत मारता. हां, म्हाका सांग, तुमचे आमदार पळय आसता न्ही, तुमी मत दिता, तुमची तेजे कडल्यान अपेक्षा कितें आसता? आमची अपेक्षा म्हणून कितें आसता, आमी दिवपाचें म्हणून दिता मत न्ही गे, आनी ती आमकां कोण मेळटलें कितें करता म्हणून आमकां तें कळना. अशें अशी ना आमकां एक लोकसंख्ये म्हणून आमी दिता अशें, अशी आमची हें. आनी कितें पूण तुमकां दिसता ताणें कितें करचें, आमदारान कितें करचें अशें दिसता? आतां हें सांगता फुलयता मागीर तेजें कांयच करूंक शकना, कांयच करिना जाल्यार हें सामकें मना पासून सांगता, कांयच करिना. आमी एक सांगलेलें तें आमचें दुसरेंच सांगतले, हांगा चल थंय चल आनी कितें कर म्हणून आमी ती भानगडीच करूंक वचना. पूण पयलीं अशेंच आशिल्लें काय हें आतांच जालां ह्या वर्सांनी? जालें पयलीं काळां अशें नाशिल्लें. पयलीं एक परंपरा म्हणल्यार एक सांगलें केलें जाल्यार तें जावन पडटालें आमचे यादीचें. आतां तशें कांय ना. आतां हे फावट तुमकां गोंयांक जागोच ना. आतां पयलीं सद्या पळय आतां गोंयकारांनी खंय रावपा आतां तेंच्या माथ्यार हेंच्या बायल्यान सगळें हाडून हेंकां दवरल्या तेंकां बायल्यांच्या. तुमच्या गांवान अशे भायले बी लोक खूब आयल्या कितें रावपाक? आमच्या वाड्यार आमकां ही देवस्थान ना जागा. आमच्या जाग्यार कोणाक विकूंक गावना, कोणाक दिवंक गावना. ही माळशेची जागा, आमची जागा कोणाक विकूंक गावना. हय. आनी म्हाका सांग, आतां ह्या फावट आमदार आसा तुमचो गोविंद, अपक्ष आयला, आतां तो BJP जॉयन जाला. हे फावट आतां कोणाचो जोर आहा कसो तुका दिसता? आमकां जोर आसा म्हणून कांय सांगूंक शकना. फाल्यां सकाळीं तुमी म्हणटाले कितें तुमी तुमच्यालो जोर आसा अशें. पक्षी आहा ते एकामेकांक वांटून आसा न्हू, आमी कांय उलोवंक शकना कोण येत कितें अशें म्हणून. पूण तुमकां दिसता की आमदार येवं कोणूय येवं लोक तशेंच उरतला, लोकांची कामां कांयच जावची ना? हय दिसता म्हाका. आनी तुमच्या घरच्या भुरग्यांक सगळ्यांक नोकरी आसा? सर्विशे आमगेल्या भुरग्यांक कोणा सर्विशे लायले, आमगे भुरगे शिकोवने पळय कितले वर्सां पळय आतां. आं खंयच कामां लावपाचें पळय कितले जाणां हांव करता तूं करता. आमी कोणालें कांयच खावना. लोकांक कितें कितें दिलां आनी कितें दिलां, आमी कोणालें दिवची सांगची कोणें. जे निवडून आले ताणें तुमची निराशाच केल्या, तुमचे कांयच म्हणजे प्रश्न ना सोडवले ना म्हाजो एकूय प्रश्न सोडूं ना. गोविंद गावडे सुद्दां जाल्यार म्हाजो एक हांवें ताका विचारूं सुद्दां ना. म्हाजो हें कर तें कर म्हणून सांगूं सुद्दां ना जाणा अशें. बरें. आमकां हें पळय उदक फाटल्यान पळय उदक भरता आमची इतलें वयर जाता हें पळय. तांकां सांगलें पायप घाला. गोविंदा सांगून पयलें, दिपका सगळ्यांक सांगून पयलें आमकां एक पायप घाला आनी ते पायप व्हरा आनी ते व्हाळां सोडा म्हणून. आं कोण करपाक तयार ना. आनी तेन्ना मात तुमी आतां मात दारांनी भोंवता तुमी. आमी विचारल्यार करुया. आं ते करतले कारण आमी वयले लोकांक वयता तेन्ना करतले करून मागीर. आमी कोणालें आशाच ना आमकां कोणाचीच आशा ना. दीपक आलो
देवळीकार साम शुअर या ताणें गेल्या वर्सा कामांय भरपूर केलें आसा आनी खूब लोकांक पावता तो हय आनी आतां सुद्दां तो काम बरें लोकांचें काम करता बरो आसा. तुम्ही जो तुमच्यो अपेक्षा आता जो 5 वर्साचा आमदार आशिल्लो ताणें अपेक्षा तुमच्यो फुलफील केल्यो काय ना? सगळ्यांचेच करून पूण थोड्यांचे जाल्या सगळ्यांचे जावंकूय शकना न्ही पूण दोनूय वटेन हें आसतात न्ही लोकांचे विचार वेगळे आसता. कसो कितें जोर आसा लोकांचें कशें कितें मत आसा? प्युअर मतदारसंघात हांव गेले 10 वर्सां पयलीं काम करतालो 12 वर्सां आनी घरान लोक म्हाका वळखता आनी गेले ह्याच 5 वर्सांत म्हजी म्हणजे हांव नाशिल्लो आनी त्या खातीर ह्या 5 वर्सांत लोकां मदीं कितली नाराजी आसा हें म्हाका घर गेले नंतर कळटा. आनी जेन्ना हांव प्रिवाळो येता अशें कळ्ळें त्या दीस पासून घरांत वचून जेन्ना हांव भेटी दिवपाक लागलो तेन्ना लोक म्हाजे बरोबर भायर सरपाक लागले. तांकां ह्या 5 वर्सांचें जें कितें राजकारण प्रिवाळांत केलां तें मान्य ना हें म्हाका कळून आयलें. गेल्या फावट तुमचो म्हणजे जो प्रभाव जालो तो अनपेक्षीत आशिल्लो कित्याक तुमचें जें काम आशिल्लें तें खूब आशिल्लें. काम म्हाजें खूब आशिल्लें अनपेक्षीत असो नाशिल्लो पूण तो मुद्दाम केलो गेलो. मनोहर पर्रीकर जेन्ना हांगा भोंवपाक लागले आनी लोकांक तांणी खूब वचनां दिलीं आनी खंयचीं वचनां ते पुरे करूं शकले ना. लोकांक दिसलें की आपल्याक फटयले आमकां फटयलो. प्रिवा मतदारसंघ हो शेती आनी कुळगारी भाग आनी त्या लोकांक सहकार्याची खूब गरज आसता. आतां पयर वादळ जालें उदक भरलें पूण कोणूच पावलें ना कोणाकूच. येदें व्हडलें सरकार आसा सरकारान दोळे झाक केले. आमदारान हांव सरकारानूच म्हणटा कारण त्या सरकारान हांव आमदार आशिल्लो आनी त्या दोळे झाक केल्ल्या कारणान ह्या लोकांचें खूब लुकसाण जालां. हो मतदारसंघ आसा हो एक तेंपार मोगोचो बालेक येयलो अशें मानताले. आतां सुद्दां हांव सावयवेऱ्या वाठारांत गेलो थंय म्हाका लोकांनी म्हणलें आमकां कोणूय येवन आमी मोगोकूच बंद पडटले. अशे जाणटे पिळगेचे लोक अजून आसा. गेल्या फावट तुमच्या आड अपक्ष रावलो आतां तो BJPन आसा म्हणजे ताका सरकाराच्या पक्षाचो फूल सपोर्ट आसा. आनी तिसरो अपक्ष आमदार उमेदवार जो आयला तोय बी पयलीं BJPचो. ह्या सगळ्या समीकरणाचो तुमच्या निवडणुकेचेर किंवा तुमच्या वेंचणुकेचेर कितें परिणाम जावं शकता? ह्या फावटी ही समीकरणां बदलतलीं. तो BJPचो जावं नाल्यार अपक्ष राव ह्या फावटी प्रिवाळ मतदारसंघात म्हाका तर कसलोच फरक पडना. लोकां मदीं शिव आसा आनी मोगो आसा आनी तातूंत बेज आसा. ह्या सगळ्याचो फायदो घेवन आनी लोकांक बरें आश्वासन दिवन तांची कामां करूनच हांव फुडें सरिल्लो आसा. तेन्ना म्हाका कांय फरक पडना ह्या दोगांचो. तुम्ही म्हणले की गेल्या 5 वर्सांक हांगा कांय जावना. तुमच्या मतान सध्या ह्या मतदारसंघात ज्वलंत प्रश्न खंयचे? ह्या मतदारसंघात ज्वलंत पक्ष म्हणजे एक अनएम्प्लॉयमेंट. शेतकरी आसा कुळगारी आसा ताका सपोर्ट हो सपोर्ट तांकां मेळूना. जॉब तांकां सारके दिवना. जॉब दिल्या ते विकल्याक अक्षरशा आनी लोकांचे कोरोना लागून धंदे बिंदे सगळे बंद जाल्ले आसा. प्रायवेट नोकऱ्यो गेल्ल्यो आसा. त्या फॅमिलीक उबे करपाक जाय. हांगा फॅमिली खूब गरीब आसा. त्या फॅमिलीक आधार जाय. खंयच्यान तरी आधार घेवन तांकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तें काम हांव पयलीं बसून केलां आनी तेंच काम आतां फुडें करता. पूण गेल्या फावट तुम्ही म्हणटात की BJPन तुमच्या विरुद्ध जसो छुपो प्रचार करून तुमकां उडोवपाचे प्रयत्न केले ह्या फावट ते उघड आयल्यात. सो हाजो परिणाम कितें जावं शकता? भारतीय जनता पार्टीन जे केल्ले 5 वर्सां जें गोंयांत काम केलां ते सगळे जाण जाणा. आज गोंयांत त्यांची अशी परिस्थिती आला की ते सिंगल डिडी येतले की ना ही सुद्दां गॅरंटी कोणाक ना. जेन्ना गोंयभर अशें जालां तर पिळोळांत कितें जातलें तें तुमी सांगा. दुसरे तुमचेर एक म्हणजे खूब कडेन असो प्रचार आमी आयकूंक आयला की तुमी TMC कडेन अलायन्स केला आनी खूब कडेन अशें उलयतात की TMC हिंदू धर्म विरोधी पक्ष. तुमचें ताचेर मत कितें? हिंदू धर्म विरोधी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कितें दिसता आमीच हिंदू
आनी कोण आमी सुद्दां हिंदू निशे दिसता तांकां. आमीच हिंदू. जे भारतीय जनता पार्टीत आसा तांकांच ते हिंदू मानता. हें खूब म्हत्वाचें आसा. कारण भारतीय जनता पार्टीक वेस्ट बंगालाक डिफीट घेवचें लागलें. थंय 72% हिंदू आसा. हे सगळे विसरले. त्या हिंदू ते मानना, कित्याक ते तेंचे बरोबर ना. तांकां दिसता ते आनी खंयचे धर्माचे आहा म्हणून. पण तुमकां तुमचे एक भारतीय जनता पक्ष असोय आरोप करता तुम्ही तुमचे मगो आपल्याचे हिंदुत्व विसरला. मगो हिंदुत्व विसरूं ना. ते विसरल्या. आनी ते कित्याक तेंचे पळय पार्टी वीथ डिफरन्स कितें आनी तेंची ती संघटना कितें हें ते विसरल्या. ते मेळत ताका विकतो घेवपाक लागल्या. तो काँग्रेसचो आसूं किंवा तो गोवा फॉरवर्डाचो आसूं नाल्यार कोणाचोय आसूं. तांकां सत्ता जाय, खुर्ची जाय आनी तांकां आपली पोटां भरूं जाय. ह्या फावटी लोकांनी ठरयलां मतदारांनी गोंयच्या की हें चलचें ना. त्यांनी गेल्या 5 वर्सांत लोकां खातीर खरें लोकां खातीर जें काम करपाक जाय तें करूं ना. स्वार्थ केला आपलो आनी हो स्वार्थच तांकां आज डिफीट करून व्हरतलो. गेल्या फावट सुद्दां तांचे फक्त 13 आमदार आयले निवडून तरी सुद्दां भारतीय जनता पक्षान 30 केले आनी गव्हर्मेंट आतां सेंटराक तांचो फूल सपोर्ट आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. अशे परिस्थितीन जर हांगा जर बीजेपीक कमी जर जागा मेळत आनी तुमकां सपोर्ट करूंक जर आपयत जाल्यार तुमी वतले. आमी स्पश्ट सांगता तुमी तो प्रश्नूच हांगा येवचो ना. TMC आनी MGचें हें सरकार गोंयांत फुडें आसतलें. समजा काँग्रेसी कडेन युती करची पडली जाल्यार ना आमी केलें न्ही TMC आनी MG कडेन. हेंच सरकार फुडें आसतलें आनी BJP हो विशय गोंयांत सोंपतलो. तुमचे कितले सीट येतले अशें तुमकां दिसता ह्या फावट? 13तले 8 सीट धरल्या. आनी TMCचे? TMCचे 39 उबे केल्या. 12 आयल्या सुद्दां पुरो सरकार करूं जाता. दोन आसा एका ढवळेकर आसा गोंयन आसा. पूण आमदारान आतां कामां बिमां केल्या तुमची सगळी? केलें थोडें केलें. लोक खुश आहा आमदाराचेर सध्या? हय हय. तुका कितें फायदो जाता? म्हाका येतो कितें करतलो. आमकां गरिबाक कोण पळयता. आं अशें तुजें म्हणणें कितें आतां आमी आतां आमच्या दारां येता कितें करता. आमकां तुमी समजून कितें तरी त्रास काडटा ती वयर काडपाची. आं कितें तरी मदत करपाची. आनी उमको येयलो आनी तेणी केलें अशें म्हणून सांगूंक जाय. आतां म्हाजो घरकार ना. चेडूं एक आसा. हांव आतां भाजी विकून कितें खाता. म्हाका आनी कांय हें ना. पूण सरकाराची तुका पेन्शन सरकाराचे कितें दर म्हयन्याक बायलांक कितें पयशे बी मेळटा मगे तुका ते मेळना काय? 1,500 बीन मेळना. आतां म्हाजो घोव तुका हांव फटयना. म्हाजो घोव आतां गेल्या 9 म्हयने जाले जाणा. तो आतां 2,000 परचे म्हयन्याक घेतले हांवें आनी कांय ना. तूं आमदारा कडेन केन्ना गेल्ली आपल्याक मदत कर किंवा कितें म्हणून? आयकता खरें कोण आयकता. आमची कोण आयकता. करया हांव म्हणटा करया तुजें कितें करया तुका पावतात आपूण अशें म्हणून करून दाखय न्हू कोण. आं तुजी आतां अपेक्षा कितें आहा की आमदारान कितें करचें अशें तुका दिसता? आमी आतां बरें करतलीं तो येवं जाय म्हणून जायना. पूण तेणी जावन आमकां समजूंक जाय. तूं जेन्ना मत दिता तूं कितें चिंतून मत दिता? आमकां ना कोणी येयलो सारको जाता. तशें कांय चिंतिना आमी. ह्या फावट आमदार जो आयला तुका दिसता त्या आमदारान कितें कामां बी केल्या हांगा लोकांची? हय केलें. तुज्यो अपेक्षा कितें आमदारान कितें करचें? आमचे अपेक्षा कितें सगळें कोणाक तरी अशें अडचणल्यांक कितें मदत करची आनी कितें. आनी कोणा भुरगीं शिकलेलीं आसता न्हू तांकां कोणाकूय कामाक लावचें. भुरगीं सगळीं शिकलेलीं आसा न्हू आतां आनी भुरग्यांचें चिंतपाचें न्हू फुडें आमी. तुका दिसता की जो निवडून येतलो आमदार किंवा जो निवडून आयला तो अशी लोकांची कामां करता लोकांक पावता? येता कितें अशें अडचणलें बी जाल्यार सांगलें बी म्हणटरी येता न्हू.
लोकांच्या अडचणीक पावता. पावता. म्हाका सांग, तुवें आतां कितलींशीं इलेक्शनां पळयलीं आसतलीं. हय खूब ही इलेक्शनां येता वयता, तुज्या म्हाज्या लोकांच्या जिणेचेर ह्या इलेक्शनाचो कितें फरक जाता? फरक जाल्लो आजून दिसना आमकां. फक्त तितक्योच गजाली आयकोपाच्यो कोणाली जो. पूण तुवें पयलां राजकारण आसतलें बांदोडकाराच्या टायमा साकून, तेन्ना तें तूं आज मेरेन राजकारण पळयता. त्या राजकारणांत कितें चुकता सद्या? तो ते सांगूंक शकना तुका आमी. पूण तें खूब आसा. सुदारूंक कांय ना हें फक्त आपुले आपलें पळोवपाचें सगळें. इतलीं वर्सां मत दिलें तातूंत सगळ्यांत बरो आमदार कोण आशिल्लो हांगा? बरो आमदार फक्त आमदार हो बांदोडकार हाडलो पयलीं आमकां. बाकीच्यान तूं कांय सांगूंक शकना. बाकीच्यान आमकां कितें तें वायटपण. आमदार जेन्ना तूं निवडून दिता त्या आमदारा कडल्यान तुजी एक्सपेक्टेशन, तुजी अपेक्षा कितें आसता? आमची अपेक्षा आहे ते कामासाठी एक आसता भुरग्यांचे आणि आमचे थोडे गांवांत काम करपाचें आसता. थोडे काम केल्ले आसता तेणे. आतां ग्रावंडाचें हें केल्लें काम तेणें बरें. आमचे हांगा वेलिंगा सांकवाळ आनी तेणें बरें बरें काम करून दिलें आनी भुरग्यांक थोड्या कामां लायले तेणें ह्या आमदारान. ते आमकां तें बरें दिसलें तेणी सांगता. सो हांगा लोकांची कामां जाल्या. हय थोड्याची जाल्या, बहुत जाणां पुष्कळ जाणांची जाला. आमच्या वाड्यार 2-3 जाण जाला, वेलगांव जाला, दोळ्यात थोडे जाला. आनी आतां सद्या जोर कोणाचो आहा? सड्या जोर गोविंदाचो आहा म्हणटा. आमकां ते कांयच खबर ना. दोगांकूच सुनील आनी दिपक हेच म्हणजे आमकां आवडले बरें. म्हणजे दोगूय ते कितें दिला तेणी तेणेंच तांकां दिलां. बाकी लोकांनी कांय वाचून येवना. हे दोगूच जर म्हणजे आमकां जाय म्हणजे आमी तांकां निवडून हाडटले येतलेच ते. बाकीचे येयले सगळीं फटीपणां केले, कधी फटीपणां घेवन गेले हांगा. भाऊ बांदोडकार फाटल्यान दोगूच बंदी तयार जाला मेळ्ळे आमकां बरें. दोतोर जल्मी सारको मनीस. दोतोर तुमी उलयता सारको पूण कामां जावनाका तशी दोतोर सांगलें म्हणना न्ही. म्हणजे काम करून कोडोना न्ही तें. सांगलें हॉस्पिटलान दिता आनी मागीर दिना. कांय ना. तशें करून जावं जायना न्ही. करता नाल्यार ना. जाता काय जायना जाल्यार आपूण हें करता, आपूण तें करता, हें करता, आपूण सगळें पळयता. तशें सांगूं येना मनशाक. इलेक्शनां लागीं पावल्या, सगळे जाण प्रचाराक लागल्या. तुमच्या मतदारसंघा भितर हवा कोणाची चालवा? सध्या हवा चालू आसली एट प्रेझेंट जो आमदार आशिल्लो जो गोविंद गावडे तेकाच सारको चडसो सपोर्ट आसा ह्या वाठारांत. कित्याक लागून सपोर्ट आहा? ताणें कितें लोकांची कामां केल्या, लोकांक अडचल्ल्याक पावला? हय, मेन म्हणल्यार तेज्या भितर जी धडाडी आसा ती डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जाल्यार सध्या म्हाका दिसता मतदारसंघा भितर किंवा आमी फाटले टर्म पळयले हेजे टर्माक बरें फास्ट काम चालू आसा आनी कसल्योच अडी अडचणी दवरिनासतना तो फास्ट काम करपाचें एक जबाबदारी घेता. म्हाका आमदारा कडल्यान, आमदार जेन्ना तूं निवडून दिता तुज्या कितें अपेक्षा आसता आमदाराचे कडल्यान? म्हाजी म्हणल्यार हांव आमदारांक सुद्दां कितें तरी हांव प्रत्युत्तर दितां की जशें जें पळय गोंयच्या हिता खातीर जावंक जाय तें आजून सगळे ह्या 40 आमदारांच्या मनाक तशें आजून ठाम बसना. आमचें जें गोंय पळय स्वतंत्र हेतून आसपाक जाय ते पद्दतीन आज गोंय उरोना. कारण हेका जबाबदार हे कॅन्डिडेटूच न्ही किंवा आमदारूच ना, ज्यांच्या नांवार ज्यो जमनी आशिल्ले, ज्यांच्यांनी त्यो जमनी विकून थंय बिल्डिंग्यो किंवा अदर कन्स्ट्रक्शन करून जें गोंयकारांक नाका त्या पद्दतीचें घडयलां तें हें एका माल आसा. आनी आज गोंयच्या जनते खातीर सुरक्षीत रावपा खातीर जी पळय आज अस्ताव्यस्त जाल्ली आसा ती कारण तें आसा. आनी हें खरें म्हळ्यार 25 वर्सां पयलीं तेजेर कितें तरी कारवाय जावंक जाय आशिल्ली ती आतां ते हें करूं शकना कारण ऑलरेडी जमनी विकून मोकळे न्ही. म्हाका सांग, त्या जमनी विकून मोकळे ताका लागून एक RG नांवाची एक नवी पार्टी आयल्या, तेच सांगतात की जमनी विकूं नाका. तांचो हेवटेन कसो जोर आहा? पळय आरजीचे मनीस म्हाका सुद्दां टच जाल्ले आसा. फाटली म्हाका दिसता तुमी व्हिडियो पळयला आसतलो, हांवें तांकां सुद्दां प्रत्युत्तर कशें दिलां आनी त्यांचे खंयचे विचार जे बरे आसा आनी बरे ना ते बीन तांकां सांगलां. इवन मनोज परब किंवा बाकीचे सुद्दां म्हाका मेळ्ळेले आसा आनी हांवें तांकां सांगलें ना कितें तें. पूण आरजीचे सद्या हे स्टेजीर त्यांचो फोकस तितलो ना. पण काही विचार जे आसा त्यांचे बरे आसा की गोंयच्या हिता खातीर आसा. पण हांव कितें म्हणटा, सगळेच जे पळय आमदार आसा ते सगळेच वायट अशें न्ही. काही जे पळय काही आमदारांक त्यांचे पळय हें आसा जे त्यांचे एम्स आसा ते जर सारके सडळ मार्गार जाय तेवूय म्हण तेंच्यांनी दाखोवन दिवंक जाय.
जावं तांकां पाठबळ दिवंक जाय नाल्यार हे सगळेच आमदार हे कितें तरी त्यांच्या पेक्षा निराळेच अशें म्हणून वागले जाल्यार जनता तांकां सपोर्ट करता न्ही. म्हाका सांग ह्या मतदारसंघात प्रश्न कसले आसा तुमचे? हे मतदारसंघात एक भुरग्यांक जॉबा बाबतींत भुरगे सारके तळमळटा. काही जाणांक लायिल्ले आसा पण तितली आजून जॉबाची भरती गोवोरमेंटा कडेन आसल्या कारणान जॉब भरती सारकी वेवस्थीत जायना. एक जालें. दुसरें शेती वेवसाय जो पळय आसा भाटां बी आसा जमनी पडीक जमनी त्यो पडीक जमनी हेका कल्टिवेशना खाली येवपाक जाय. आनी जे लोकल लोकां खातीर ज्यो सुविधा मेन म्हळ्यार सांगता तुमकां आनी हो मुद्दो तुमी हायलायट करा खंयचो जी आज मुळा पासून जी पिढी गोंयांत रावल्ली आशिल्ली पोर्तुगीज टायमा पासून ते पोर्तुगीज टायमाच्या पयलीं तांकां आज स्वतंत्र घरदाराचें ना. हांव म्हणटा घरपट्टी भरता म्हणून आमी मालक जायना न्ही. हे आमदारांक म्हाजें इतलेंच म्हणे खंयचे फुडें सुरू हेजे आमदार येवं जाल्यार ते 40 आमदारांनी बसप आनी जी पळय घरां पयलीं जे पासून रजिस्टर आशिल्ली ती ओनरशीप म्हणून करून दिवची जे पद्दतीन आसा तेजी ते 300 मिटर मार उजक जे पद्दतीन जे पळय कन्स्ट्रक्शन आसा ते मालकी म्हणून हक्क मेळोंक जाय न्ही. तेन्ना स्वातंत्र्य नाल्यार स्वातंत्र्य कशें गोंयकारां. तुम्ही कितें पारंपारीक पयलीं पासून एमजीचे मतदार? भाऊसाहेब बांदोडकर चालू केले कृष्णा रघु बांदोडकर पर्यंत ते अजून पासून आम्ही एमजीच. गेल्या फावट एमजी हांगा पडली आनी अपक्ष आयलो. हे फावट तो अपक्ष भाजपान जॉईन जाला. ताका तुका दिसना ताका हांगा चान्स आहा? चान्स ताका ना शेवटेन चान्स ना. ना तसं लोकांक तशी त्यांनी थोड्या मनशांक थोडे अशी दुखयल्ले आसा आनी कामाय तशी जावन. तुम्ही कोणीय रावूं तो एमजीचो म्हणटा तुमी ताका एमजीकूच मत दितले? कोणूय राव ते गुण आसता ते दवरला सारको तर आमी एमजीची एमजी. निवडणुको लागीं पावल्या कितें ह्या सायडीक हवा कितें वारें कसो चल्ला? वारें आतां सगळ्याक जाल्लें आहा न्हू. सगळेच जाण बरे आसलेला. ढवळीकार आमचो निगळये गोविंद गावडे सगळे बरे प्रचार करता. सगळे हें करून बरे प्रचार करता. गेल्या 5 वर्सांक तुमकां हांगा गोविंद गावडे आमदार आशिल्लो तुमचो. सो आमदारा कडल्यान तुमकां कितें अपेक्षा ज्यो आशिल्ल्यो त्यो अपेक्षा तुमच्यो पुराय जाल्यो? पुराय म्हणून अपेक्षा ह्यो तेणें जे गांवांत खंयची शाळा बांदल्या हें केलां तें सगळें तेणें एक बुकलेट केलें आनी दिल्ल्या. हय तेणें कितें कितें केलां तें दिल्लें आसा सगळें. म्हणजे आमणे हांगा उदक केल्या थंय उदक केल्या खंय खांबे घातल्या आनी कितें घातल्या तेणें अशें बरे तरेन हें केलां म्हणून. म्हाका सांग तुमी आतां इतलीं वर्सां इलेसांव पळयता दादा म्हाका सांग ही इलेसांवां येता वता लिडर येता आमदार तुमी निवडून दिता आनी आमदार फुडल्या फावट कदाचित दुसरो येता कदाचित तो येता. आमच्या सारक्या तुमच्या सारक्या सामान्य मनीस आहा ह्या लोकांच्या जिवनाचेर ह्या सगळ्या निवडणुकांचो आनी आमदारांचो कितें फरक पडटा? फरक म्हणून कसो पडटलो? फरक म्हणून काय ना. लोकांनी आपलें जिवन आहा तें आपणेच जगपाचें. तेंचे लोक येता आमदार येता हें करता 4 दीस येता वयता मागीर कोण पळयता फाटल्यान मागीर फाटल्यान कोण पळयना. सगळे आपले आपले हेजेर आसता ते सगळे. तशें काय ना चलता ते बरें म्हणपाचें आपल्या हेतून. तुमी हांगा पळयले आसतली राजवट म्हणजे एका तेंपार हांगा दोतोर काशिनाथ जल्मी सारकेल्लो म्हणजे शिकलेलो एक असो लोकांचे प्रश्न मांडपी असो एक आमदार आशिल्लो. तेन्नाच्या राजकारणा भितर आनी आयच्या राजकारणा भितर ह्या मतदारसंघात तुमकां कितें फरक दिसता? राजकारण बरेंच हें आसलें आनी आतां राजकारण फटीक म्हणटाचें चड जालां. तितून कांय अडचण ना. तें कांय उलोवपाचें काय सांगपाचें कांय ना. पयलीं कितें कोणी सांगलें कितें जालें तें करताले. आतां म्हणून करता पूण तितकी पयलींची आसा तशी आतां ना पूण आसा चलता. पूण तुमकां दिसता की फुडें जर तरणाटे हांचे जर कोण भुरगे नवे भुरगे फुडें आसात तांचे कडल्यान आमचे कितें तरी अपेक्षा दवरूं येता ते कितें तरी वेगळे करतले अशें? भुरगे वेगळे करतले आनी तेंच्यांनी करूंकूय जाय. कित्याक हे फाटले जे घडटा पयलीं ते पळयत जाल्यार आतां लोकांक भुरग्यांक ह्या तांकां नोकरी ना कांय ना सगळे बेकार भुरगे भोंवता सगळे करपाक. तेंचो प्रश्न पळोवप तसो सादारण हें जायना. गोवोरमेंट सांगता 50,000 नोकरी दिता म्हणून. आतां खंय 50,000 आहा कोण पळयना आनी काय ना. आपले कोण आहा तेंचे आपल्याला येता मोकळे करता. बाकी आहा ते सगळे शिकलेले भुरगे आतां गांवांत थोडे भुरगे ना. आतां 70 सारके हितून बाबान आपले 3,500-4,000 लोक लायले संदे हॉस्पिटलांनी आनी बाकीच्या लोकांक काय ना. तसलेच खबरी चलता पूण कितें तशें जाता तर ते जायना. बरं तुमच्या आमदारा कडल्यान तुमचे कितें अपेक्षा आसा? म्हणून खंय हांगासर कांयच कामूच जावना. ते येय सुद्दां ना. एकदां येता फक्त प्रचार करपाक जेव्हा इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना येता. मागीर ते 5 वर्सां आनी तोंड दाखयना. परत 5 वर्सांनी इलेक्शन वोट मागूंक येता आनी काय ना. पूण हें तूं जें सांगता तें प्रत्येक उमेदवाराच्या बाबतींत तें काय हातूंत वेगळो कोण तरी आसा?
ना आतांचो तरी आमदार येवूच ना. आतां आमचो रस्तो पळयल्यार न्हू कितले हांव म्हाका दिसता 9 फावट तरी पडलो. कर म्हणल्यार कोणूच करिना. समान व्हांवोन गेला, कांयच ना त्या रस्त्याक. बरं, तुम्ही जेन्ना मत दिता तुम्ही कितें पळयता? पक्ष पळयता काय मनीस पळयता? मनीस पळयता, पक्ष ना. म्हाका सांग, तूं आतां ह्या फावट पयल्या फावट मत दिवपाचें आसा? ना दिला गेल्या निवडणुकेक जाले म्हजे एक 10 वर्सां 28 इयर्स 28 इयर्स. म्हाका सांग, सद्या आमदार तुवें तेन्ना मत दिता, तूं कितें चिंतून मत दिता? एक तर म्हटल्यार डेव्हलपमेंट तेजे तो करतलो काय ना आमच्या गांवांत आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतलो काय ना तें पयलीं पळयता. आनी एक तो कसो मनीस लोकां कडेन कसो वावरता हेजे पयलीं कसो तें मेन पळयता. डेव्हलपमेंट म्हणजे तुज्या अर्थान कितें? डेव्हलपमेंट हो आतां फॉर एग्जाम्पल आतां चेडवाचेंच हांव उलयतां. चेडूं जेन्ना पोटांतल्यान जाता तेन्ना चेडवांक कितें फेसिलिटी आतां दिता. फॉर एग्जाम्पल त्या चेडवाक न्युट्रिशनस आतां आयची जर भुरगीं ती पळयत जाल्यार एक बारीक अशी हेल्दी ना. सो थंयच्यान तेंचो डेव्हलपमेंट थंयच्यान स्टार्ट जाता. सो म्हाका दिसता थंयच्यान जर विचार करीत चेडवांचो भुरग्यांचो जाल्यार चड बरें जातलें. दुसरें म्हटल्यार एज्युकेशन वायज जे आतां एज्युकेशन जी सिस्टम चलता ती जाल्यार म्हाका दिसना कितें की डेव्हलपमेंट थंय कितें विचार करपाक जाय गव्हर्मेंटान ऑर जे कोण येता लिडर आमी जेंकां चूज करता तेंकां. पूण म्हाका सांग, पळय आतां तुमच्या ह्या मतदारसंघात किंवा दुसरे कडेन सुद्दां दादल्यां पेक्षा बायलांची मतदार संख्या चड आसा, बायलां चड आसा. पूण कोण बायलां राजकारणान फुडें कित्याक येना? बायलां कित्याक वेंचणुको करपाक ना तुज्या मतान? एक तर बायलांक तो सद्या तरी कॉन्फिडन्स मे बी दिवना दुसऱ्यांनी जे घरचेच जे दादले जे आसता तेंच्यांनी एक तर दिवना जाल्यार तांकां फाटीं ओडून हाडटा. नाजाल्यार भायले लोक आसा की तूं रावनाका हांव रावता आपलो मनीस रावता अशें करून मे बी फाटल्यान काडटा. त्या खातीर खंय तरी सोसायटीच बायलांक फाटल्यान ओडटा. तुजें कितें ओपिनियन बी आसा किंवा तुजे कितें विचार बी आसा फुडें पॉलिटिक्सान येवपाचो? सद्या तरी तशें कांय चिंतूना बट बायलांनी तरी फुडें सरपाक जाय अशें दिसता म्हाका. दादल्यांच्या जाग्यार जर बायल राविल्ली हांगा, आतां सगळे दादलेच रावले, एक बायल राविल्ली जाल्यार तिका बायल आनी सगळ्यांची बाकीची मतां मेळटली आशिल्ली? हय, चड करून म्हाका दिसता जर ते कशें काम करतले कशें बायलांचे चड विचार करतले काय ना. आतां कितें आसा करप्शन सगळ्यांक चल्लां. सो मे बी बायलां जर येयत जाल्यार मातशें करप्शन खंय तरी त्या विचारान कमी जावपाक शकता हें तरी म्हाका दिसता. तुमची अपेक्षा कितें आसता आमदारा कडल्यान? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मागीर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर गांवांत बऱ्यो सुविधा. गोंयांत तुज्या करियरा खातीर प्रॉस्पेक्ट कितें दिसता? ऑटोमोबायल इंजिनियरींग करून म्हणजे आतां फर्स्ट आसा तें म्हणजे एक कार डिलरशीप इन टर्म्स ऑफ कार डिलरशिप्स किंवा 2 व्हिलर सेगमेंटान तशे जॉब्स किंवा ओन वर्कशॉप घालपाचें तशें. तुका दिसता की जे निवडून येता ते आमदार तुमच्यो अपेक्षा पूर्ण करतात? ह्या वेळा तरी आसा ते तेंच्यांनी केला खूब बऱ्या तरेन केला. गोविंद बाब, आतां सेकंड टायम तुमी जे रावल्यात हांगा, म्हणजे गेल्या फावट तुमी अपक्ष राविल्ले, आतां ह्या फावट तुमी रावल्यात ते तुमी BJPचो कॅन्डिडेट म्हणून रावल्यात. गेल्या फावट आनी ह्या फावट तुमकां कितें फरक दिसता? एक म्हणल्यार भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार येना तेन्ना खूब बरें दिसता. कारण जो विश्वास भारतीय जनता पक्षान म्हजेर दवरलो आनी तिकीट न मागता म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांक तांच्यांनी एक मान दिलो, तो म्हज्या खातीर खूब एक आनंदाची जावन आसा, आनंदाची गोश्ट जावन आसा. ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या 5 वर्सां सरकारान हांव आशिल्लो आनी त्या सरकारान आशिल्ल्या कारणानूच हांव बरीचशी म्हज्या प्रिय मतदारसंघातली विविध विकासाची कामां त्याच बरोबर भुरग्याचो जो ज्वलंत जो विशय जो आशिल्लो तो म्हळ्यारूच नोकरी चाकरेचो हो बरेचशा प्रमाणांत आमी सोडोवपा खातीर आमकां यश आयिल्लें आसात. आमी इंडस्ट्रियल सेक्टर म्हणू नाकात, कॉर्पोरेट सेक्टर म्हणू नाकात किंवा बाकीचे एडेड इन्स्टिट्यूशन्स आसा म्हणू नाकात, अशा विविध ठिकाणी जे भुरगे आमचे शिकिल्ले सवरलेले आशिल्ले त्या अनुशंगान आमी तांकां बरो तरेचो प्लेसमेंट दिल्लो आसा. म्हाका बरेचशे भुरगे अशेंय सांगपाक आयिल्ले आसात की सर भाई जे काही गोश्टी कडेन हांव म्हज्यात प्लेसमेंट जाल्लें आसा थंय हांव खूब खूश आसा हें सांगता आसतना म्हाका खूब उमेद जाता. आनी म्हजो मुखावले निवडणुकीचो एकमेव ध्येय आसा, 2 कलमी कार्यक्रम आसा, तो म्हळ्यारूच शिकिल्ल्या भुरग्यांचो फुडार आनी
म्हज्यो ज्यो महिला भगिनी ज्यो आसात तांकां घर बसल्या बसल्या लघु उद्योगाच्या माध्यमांतल्यान तांच्या कुटुंबाक आधार करपा खातीर थोडोसो तांकां सपोर्ट मेळचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां ह्या निवडणुकेच्या वेळाचेर हांवें मांडिल्लें आसा. ह्या फावट भाजपान बंडखोरी जाल्या आणि भाजपाचो जो उमेदवार जाका दिशिल्लें की आपल्याक तिकेट मेळटली तो अपक्ष म्हणून थंय उबो रावला. हाचो तुमच्या ह्या समीकरणाचेर कितें परिणाम जातलो? खरें म्हणल्यार जो भाजपाचो उमेदवार म्हणून आपल्याक जो स्वता जावन पुरस्कृत करता, म्हाका तांकां फक्त एकूच प्रश्न आसा की 2007 जेन्ना खुद्द हांगसर भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार जो ॲडव्होकेट विश्वासबाब सतरकार आशिल्लो आणि ज्या वेळाचेर मनोहरबाब पर्रीकारान म्हजेर एक मोठो विश्वास दवरून 2017 म्हाका भारतीय जनता पक्षान तेंको दिलो, ह्या दोनीचें जर समीकरण जर घेत जाल्यार जो आज स्वता आपल्याक सो कॉल्ड भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून एक भासयता तो ह्या दोनी निवडणुकीक खंय आशिल्लो, तर तेजें उत्तरूच हांव सांगतां. तो ह्या दोनी निवडणुकीक एक एजंटाचें काम करतालो. कसली एजंटगिरी? तर खंय तरी लोकांक पयशे दिवप, चेक वाटप, पार्टीचे अगेन्स्ट काम करतालो हें जगजाहीर आसा. आणि म्हणूनच हांव म्हणत ह्यो म्हजेर कांयच प्रभाव ना. आणि त्याच बरोबर जे तेणीन काही गोष्टी ज्यो आज करतात खरें म्हणल्यार तो फक्त गोविंदा गावडेची कॉपी करता. ताका स्वाभिमान हो शब्द गोविंदा गावडेन ह्या गोंयान आज मुखार हाडिल्लो आसा. आज स्वाभिमानाचे शब्द तांचे पॅम्पलेटी बऱ्योच आमी पळयतात आणि आज चिन्नूय सुद्दां म्हणजे ज्या मनशाक कळ्ळें आपलो पराभवूच आसा, एटलिस्ट निदान खंय तरी आपले डेपॉझीट जप्त जर उरतले जाल्यार रिक्षेचें चिन्ह घेतले बगर आमकां पर्याय ना अशें ताका दिसलें. आनी म्हणूनच म्हजीच रिक्षेचें चिन्ह जे ब्रँड गोविंद गावडेचो जो निर्माण जाल्लो आशिल्लो पयलीं तो ताणें घेतिला. खरें मरे ही खूब लजेची गोश्ट आसा. म्हळ्यार हांकां एथिक्स ना, हांकां प्रिंसिपल ना. आनी जे हांवें म्हणिल्लें आसा सो कॉल्ड भारतीय जनता पक्ष यांचो जो उमेदवार जो आसा तो म्हजे सारकेल्या कार्यकर्त्यांचेर म्हणल्यारूच म्हजे जे वाघा सारके जे लढवय्ये कार्यकर्ते आसात आणि भारतीय जनता पक्षाचे निश्ठावंत जे कार्यकर्ते आसात तांचेर कसलोच तरेचो परिणाम जावपा ना हें हांव ह्या वेळाचेर नमूद करतां. ह्या वेंचणुकेक तुमच्या मतान तुमचो मुख्य प्रतिस्पर्धी कोण आसतलो? खरें म्हणल्यार आज जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार म्हाका मुख्य प्रतिस्पर्धी बीन ह्या प्रयोगांत तरी कोण ना. कारण अशें म्हणलें वता की टू मेनी कुक्स स्पॉयल्स द फूड. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता ही सगळी भजभजपुरी बी जी आसा पळय न्ही ते सगळे एकठांय सुद्दां जर जालें न्ही जाल्यार म्हजेर कांय फरक पडपाना इतलें हांव तुमकां कॉन्फिडंटान सांगपाक शकता. कारण म्हजे कार्यकर्ते म्हजे काम करणारे जे आसात पळय न्ही त्यांची मनांतले मन आमी जोडिल्लें आसा, काळजाक आमी काळीज दिल्लें आसा. आनी म्हणूनच कसलीच तरेची अपेक्षा न बाळगता म्हजे कार्यकर्ते आनी तेजे माळशेक चे नमन घालपा खातीर जो आमी कार्यक्रम केल्लो आशिल्लो पळय न्ही भर उंताच्या वळाचेर भूक न पळयता वत न पळयता सगळेच येता मोठ्या संख्येन गोंयांतली एकमेव आनी ऐतिहासीक अशी सभा जे नाल्ल दवरपा खातीर श्रीफळ अर्पण करता येदो व्हडलो एक खुर्ची नासतना एक सभा जावप हें माळशेन दिल्लो कौल जावन आसा. आनी हेंच सांगता की भारतीय जनता पक्षाचें कमळ हे 15 वर्सां नंतर प्रेव मतदारसंघांतल्यान फुलतलें. कमळाक मत म्हळ्यारूच गोविंदाक मत, कमळाक मत म्हळ्यारूच विकासाक मत आणि कमळाक मत म्हळ्यारूच गोविंदाचेर जो विश्वास जो आशिल्लो आणि ज्या भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय समिती आणि प्रादेशीक समितीन दवरलेलो आशिल्लो तो विश्वासाक मत जावन आसा. आणि हें मत आजमावपाचें आज आमच्या प्रत्येक जो मतदार जो आसा तो सक्षम आसा आणि त्या दिसाचे आतुरतेन वाट पळयतात. कारण ताका खबर आसा जैत हें आमचेंच आसतलें. गोविंद बाब तुम्ही एक मुद्दो काडिल्लो आतांच फाटी उलयता आतां की स्वाभिमानाचो. आता जो हो मतदारसंघ आसा प्रियोळ तो एका वेळार मोगोचो बाले किल्लो म्हणजे बहुजन समाजाचो बाले किल्लो अशें समजताले. आज तुम्ही एक बहुजन समाजाचो आवाज बुलंद करपा खातीर वेंचणुकेक रावल्यात आणि ज्या मोगो पक्षाची बहुजनाचो असो जी इमेज आशिल्ली ती खंय तरी एक वेगळी जायत चल्ल्या. हे सगळो हांगचो जो भोस आसा तांची तुमचेर कितें आशा आसा? खरें म्हणल्यार हो जो मोगो पक्षाचो बीन तो बहुजन समाजाचो जो पक्ष बिक्ष आशिल्ले पळय न्ही हे आतां फाटले इतिहासांतले दीस जावन आसा. कारण 2012 निवडणुकीक प्रयोळकारांनी दाखोवन दिल्ले आसात आणि 2017 तरी येदो व्हडलो एक इतिहास रचिल्लो आशिल्लो ज्या इतिहासाच्या माध्यमांतल्यान
बहुजन समाजा बरोबरच रावता हे प्रियोळकरांनी आज दाखवून दिल्ले आसात. आणि हे जे कितें आसा पळय न्ही, हे बहुजन समाजाक लाचार करपाची ती 2017 ते 7 पर्यंत दीस जे आशिल्ले पळय न्ही, ते दीस गेल्ले आसात. आज प्रत्येक बहुजन समाजातलो भुरगो जो आसा तो सुशिक्षीत आसात, ताका विचार आसात, आचार आसात. आणि ह्या बहुजन समाजाक ह्या प्रियो मतदारसंघात गेली 5 वर्सां कितें गोविंद गावडेन किंवा गोविंद गावडेच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान बहुजन समाजा खातीर कितें केल्लें आसात हें उगड्या दोळ्यांनी आज मतदार पळयता. आनी म्हणूनच म्हणत हो जो तांच्यांनी फक्त फसवेले, लोकांक फसयले, मतदारांक फसयले, कितें म्हणून खंय तरी पर्संटेज आनी कमिशन जें मेळोन त्या लोकांक खंय तरी चार आनी दिवपाचो फटयलो. आनी म्हणूनच त्या फटवगिरी सुद्दां म्हाजो प्रियोचो बहुजन समाज बळी पडले ना. कारण एक वेळ असो परिस्थिती आशिल्ली की गोविंद गावडेचे कार्यकर्ते निस्वार्थपणान उदक पिवून तांच्यांनी येदो व्हडलो जैत काबीज केल्ले आसात. गोविंद गावडे आमदार जालो, गोविंद गावडे आज प्रियो मतदारसंघान आज विकासाची गंगा हाडली अशें हांव म्हणना, अशें समस्त गोंयकार म्हणटा. म्हजे प्रियोळकार तर म्हणटात, म्हजी आजी म्हणटा, म्हजी ताई म्हणटा, म्हजी माई म्हणटा, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी म्हणटा. आनी म्हाका आनी तर भिवपाची कसली गरज आसा. आनी म्हणून हांव म्हणत की बहुजन समाजाच्या नांवाचेर ती मत झोळी पसरून ती पोळी बसपाचें षडयंत्र ह्या लोकांनी जें आज केल्लें आसात पळय न्ही, तें आज पांयधुळीक पाविल्लें आसात. इतलेंच हांव म्हणत. तुमच्या रुपान एक बहुजनातलो नवो लिडर हांगा एमर्ज जाता. हाजे पयलीं ह्या मतदारसंघात काशीनाथ जलवी सारकेलो लिडर आशिल्लो, जाका एक हुशार बुद्धिवादी आनी असेंब्लीन रायट टायपचे प्रश्न विचारपी असो आमदार म्हणून वळखताले. तुमी तुमच्या वांगडा अशी लिडरशीप कशी निर्माण करतात? डेफिनेटली आज 5 वर्सांचो कारकीर्द ज्या वेळाचेर हांवें ह्या गोंयच्या विधानसभेन पावलें, म्हाका दिसता लिडरशीप क्वॉलिटीज निर्माण करपा खातीर म्हाका राजकारणाचो आधार घेवपाचे अशे दीस आयले ना. कारण म्हजी लिडरशीप, म्हजें नेतृत्व हें आंदोलनांतल्यान तयार जाल्लें नेतृत्व. म्हजें नेतृत्व हें बारीक लोकांचो प्रश्न घेवन मुखार आयिल्लें नेतृत्व. कारण हांव सदांच म्हणटा, लिडर कोणाक म्हणटा, ज्या मनशाक लोक फॉलो करतात तोच लिडर जावपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव म्हणन की हांव डायरेक्टली खंय तरी म्हाज्या बापायन जोडिल्लें घेवन हांव निवडणुकीक देंवलें ना. किंवा दोतोर काशिनाथ जल्म्याचो जो उल्लेख जो केलो, दोतोर काशिनाथ जल्मी सदांच म्हणटालो, राजकारण आनी समाजकारण हे एकाच नाण्याच्यो 2 बाजू जावन आसात. पण दोनूय बाजू हे एकठांय येतलो तेन्नाच त्या नाण्याक बरें तरेचें मोल येतलें. आनी म्हाका दिसता आज समाजकारणाची जोड म्हाज्या फाटल्यान आसल्या कारणान राजकारणान ज्या वेळार हांव पावलो मारलें त्या वेळाचेर प्रत्येक समस्या जी आसात ती लोकांची समस्या जी आसात ती लोकांच्या समस्या पूर्ण करपा खातीर हांव आज पर्यंत वावरतलो. आनी ज्या तरेन आज लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरलेलो आसा त्या विश्वासाक तडो हो केन्नाच वचपाक दिवपाना. हें म्हजें आज समस्त प्रियोळकारांक आनी गोंयकारांक एक उतर जावन आसा. पिरवळ मतदारसंघात सध्या नेट कोणाचो? सध्या डेव्हलपमेंटाचो बाबतींत पळयत जाल्यार जो गोविंदान डेव्हलपमेंट केला त्या हिसपान डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत डेव्हलपमेंट केले त्या हिसपान सगळे चडसो सपोर्ट गोविंद गावडेच्या वटेच्यान आसा अशें दिसता. खुबसो डेव्हलपमेंट केला ते बरोबर काही लोकांचे प्रश्नूय सॉल्व केले, रस्ते नाशिल्ले ते कॉम्प्रमायज करून रस्ते केले, खुबशे इश्यूज इंडिव्हिज्युअली तेणें बसून सगळे कडेन बसून इश्यू मिटयले. म्हाका सांग, आतां सध्या BJPन ताजे विरुद्ध म्हणजे जो आशिल्लो कोण उमेदवार आशिल्लो तो आतां अपेक्षा रावला, ताका खुबशे BJPचे पयलींचे लोक आहा ते सपोर्ट करता. हाजो कितें परिणाम जातलो गोविंदाचेर? एक्चुअली गोविंद कितें आसा, गोविंद एक बारीक लोकांची एक व्यक्ती आसा. गोविंदाक लोक व्यक्ती म्हणून पळयतात कळ्ळें तुका. प्लस ताका BJPनी सपोर्ट केला, BJPन तिकेट दिल्या, प्लस BJP एड जाले ताका, प्लस ताका एक चडशे लोक ताका एक बरी व्यक्ती ह्या नात्यान पळयता. कारण तो सदांच अशे बारीक समाजाक घेवनूच मुखार सरता. त्या खातीर तेजे बारीक समाज चडसो तेज्या फाटल्यान आसा. प्लस BJPचे एड ताका आतां BJP तिकेट दिली, BJP एड आसा, BJPचो पुरेपूर ताका सपोर्ट आसा. दृश्टानो ही आशिल्ली आमची भोंवडी पिरवळ मतदारसंघात मंथन मतदारसंघाचे हे कार्यावळीत. आमी हांगाच्या नागरिकां कडेन उलयले, जाणटेल्यां कडेन उलयले, बायलां कडेन उलयले, तरणाटे कडेन उलयले, समाजांतल्या विंगड घटकांतल्या लोकां कडेन उलयले आनी तांचें आमी मत जाणून घेतलें. तांच्या मनांत कितें आसा, आमदारा बद्दल तांची अपेक्षा कितें आसा आनी आमदार ह्या अपेक्षेक पात्र आसा काय ना. लोकां कडेन उलयले उपरांत
लोकांचो कौल कळप खूब कठीण, कारण गोंयचो मतदार भरपूर हुशार. तो आपल्या मनात कितें आसा तें निमाणे पर्यंत उक्तावन दाखयना. आतां हो कौल कोणाच्या फावरान वतलो, कोणाक ताजो आदार जातलो आनी कोण हांगा आमदार निवडून येतलो हें आमकां कळटलें बद्द 10 मार्चाक. पूण तुमी खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.